Argan tuka Simeon Jesu, Oglap tuka Simeon Jesu. Jesu Christ te mogaचे भाव बहिणीनो बाप फ्रँकलिन करचे मोगाचे रेखाद. आज जुनाची 17 तारीख. 16 तारीखेर आम्ही जेजूच्या बहुपवित्र काळजाचे परब आचरण केले. आणि आज जेजूक सोडणू आवयना, आवय सोडणू जेजू ना. आम्ही जेजूच्या बहुपवित्र नावाचे परब करच्या ताच्या उपरांत मोरयेच्या पवित्र नावाचे परब करता. आणि आज भगवंत अवकार मोरयेचे निष्कळंक काळीज. तिने देवाक समर्पण दिली रीत आणि तिचे जिवित विशांत आज आम्ही नियाळूंक वेता. मोगाचे भाव भयणीनो एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा गणिका कुळदारा तुका अर्घ गळपांनी वाकाणे दिता. तुझ्या मोगाक हांव अर्घां दिता. मोरयेक आमची आवय कर दिल्ल्या खातीर, जेजूक ह्या संवसारांत तिचे द्वारे धाडिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता आसतना आमच्या खातीर माग माये. आज तिची परब आचरण करचे ह्या वखता आमकांय आमची काळजांय कथावीण कर. तिच्या विनवणेच्या मजतीन आमी सर्व जेजूच्या वाट्यान चलचे बरी कर. जायकोची सुवार्थ आमकां पेकोवन हाडून दी मात्र न्ही, मोरये बरी आमी कालती जावन विधेयपणान देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून जिवचे भाग आमकां मेळोवन दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हेचे पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आवाजवर 61 ओळ 9 ते 11. आयझाया 61:9-11. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जाताली आणि तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये. ती सर्वेस्परान आशीर्वाद दिल्ली संतत म्हणून तांकां पळयता ती सगळी वळखून घेताली. हांव सर्वेस्परांतय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवांतय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका नवऱ्या परी आनी बागारान श्रंगारायलेले एके व्हंकले परी ताणे म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी नेसयली. ताणे म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी नेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशें सर्वेस्वर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणी वयर सरशी करतलो. हेचे अंतर्गीत पयल्या समूएलाच्या पुस्तकांतले आवाजवर 2 ओळ 1 ते 9. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्परातय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सवे मेळटा म्हाका बोडो घटाई. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सडवण दिली म्हणून संतोसता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. बोडवंतांचें दुडू मोडून पडलें, पूण अस्कात्यांचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतले ते दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतात. भुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वांजडी जावन आसली 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवी दिता. फोंडाक देंवयता आनी तेंतावन वयर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तो सुदरणी शेवटिता आनी उखलून उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. दुडणींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा. कुवारांमध्ये तांकां बसयता. मानाचें सिंहासन जणेकल्याक नम्यार दिता. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हजें काळीज संतोसता. आयचो वांजेल लुका प्रमाणे. आवाजवर 2 ओळ 41 ते 51. लूक 2:2 वर्सेस 41 to 51. वर्सान वर्स जेजूची मायबाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षाच्या बरेस ती परबेक गेली. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटी परतना
भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो। हे तांची माय बाप नेणां जाली। तो पयणाऱ्यांच्या पंगडांत आसतलो म्हणून लेखून एक दिसाची वाट सोडून ती फाटी आयली। उपरांत ताणें आपल्या सैऱ्या आनी वळखींच्या मोदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना। देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटी गेली। 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो। शुकोणदारा बसून तांच्या आयकून तांकां तो सावालां घालनासलो आनी ताची सावालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताच्या जाणटीकायेका विस्मीत जाल्ले। ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली। तोवर ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या। ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणून तुमी नेणां आसल्यात? ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना। उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाजारेताक फाटी आयलो। तांकां तो काळजावन जियेलो, पूण ताच्या मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो। जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत अवकार मोरयेचे निश्कळंक काळीज। कालच्या दिसा हांवें सांगलें, आमी आचरण केलें जेजूचे भोव पवित्र काळीज। जेजूच्या काळजांत आसो मोग, त्याग आनी विधेयपण आनी आशिर्वाद, ताचो अनुभव आमी पवित्र काळजांत जोडटा। आनी हें परब आचरण जावंक कारण एक सिस्टर सांतीण जाल्या ती आज, मरिया म्हण तिचें नांव, फ्रांस गांवांत। तिका एक दर्शन मेळिल्लें आनी 1856 1856 पवित्र सभेन ऑफिशियली म्हणजे अधिकृत जावन ही परब आमच्या आराधनांत घाली। आनी ही परब शुक्राराच्या दिसा आमी आचरण करता। तशेंच मोरयेचे कथावेण काळीज कित्याक? मोरयेक देवातय आसलो मोग। आमी म्हणटा द लव ऑफ गॉड इन आवर हार्ट। मात्र न्ही हर वर्च्यूस तिची मोलां आनी तिच्या जिवितांत आसलेली देवातय तो एक विशेष जागो आनी तिचें काळीज। त्या काळजाच्या मोगान जेजूक तिणें स्विकार केलो, उदारीन सागो दिलो। एक करी आवय ती जाली, सालवासावाच्या मिसावांत ती वांटेली जाली। मात्र न्ही तिणें जेजून कितें सकड भोगलें तेय आटे विटे आपणाच्या जिवितांत तिणें भोगलें। कळंक नातल्लें तिचें काळीज, कोणायक वायट चिंती नातलें तिचें काळीज। त्या खातीर आमी सांगता इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी म्हणटा। आनी एक आसा इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, जल्माचें सैमाच्या पाताक नासतना जेजू ती गर्भी संभोवली आनी तिच्या काळजांत कसलेंच कळंक नातलें। पातक नासतना देवान ह्या संवसारांत दोगा जाणांक आमकां दिला, एक मोरयेक आनी एक मोरये द्वारे आयिल्ल्या जेजूक। तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी वाचलें पयलें वाचप इसाया प्रवादीचें हें वाचप आमकां एक विशेष कृपा दिता। हें वाचप इसाया प्रवादी आमकां सांगता, सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये। कोणाची? एक प्रावधान तो करता। पण सगळ्या राष्ट्रांमध्ये जुजे मोरी जेजू कीर्तिवंत जाली, तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये। ती सर्वेस्परान आशीर्वाद दिली संतत, भोव पवित्र कुटुंब आशीर्वाद दिली संतत। तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली। हांव सर्वेस्परांतय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय उल्हासतलो
हेंच गायान मोरयेच्या काळजांत येता. म्हजो आत्मो देवा थंय उल्हासता, संतोसता. कित्याक मुकुटान नेटयलेले एक न्हवऱ्या बरी, भांगरान शृंगरले एक व्हंकले बरी, ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुट लायली. हांगा इसाई ह्या प्रवादान जावन सांगता, ह्या प्रवाद्याक तो अनुभव जाता आनी हें प्रवादान मोरयेतय झरी जाता. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किर्लोवन वयर सरता, तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रा मुखार प्रामाणीक आनी वाखाणणी वयर सराशें करतलो. आज आमी पुरो कडेन पळयता अन्यायी, मोस, फटीपण, पूण आमचो भावार्थ आमी सांडूंक नजो. आमी मोरये लागीं करची विनवणी सांडूंक नजो. प्रामाणीकपण आनी वाखाणी वयर सराशें करतलो आमचो देव. त्या खातीर डू नॉट लूज होप. ही फेस्तां भोव पवित्र काळजाची परब, भोव पवित्र मोरयेची निश्काळ काळजाची परब आमकां भरवोसो दितात. आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें, सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हज्या काळीज संतोसता. म्हळ्यार ही मोरयेची उतरां सामुएलाच्या बुकांत त्या सामुएलान देवाक अर्गां दिल्ली ती आमी बरोवन आसली उतरां मोरयेच्याय जिवितांत हे देव उगडापे करता. त्या खातीर हें सकड देवाचें उगडापण आमकां. सर्वेस्परा म्हज्या तारोकातय म्हज्या काळीज संतोसता. सर्वेस्परातय संतोसता म्हजें काळीज. म्हज्या देवा सगळें मेळटा म्हाका बोळ आनी गटाय. कित्याक म्हजें तारण तोस, बोळ तोस. म्हज्या दुस्मनांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण संतोसता. देवा सांगत आसतना भियेजय म्हणना, देवाच्या मोगांत आसतना भियेजय म्हणना. बोडवंताचें दोणू मोडून पडलें. पण कितले जाण बोडवंत ह्या संवसारांत आयले तांचें दोणू मोडून पडलें. पूण अस्कातेचें बोळ वाडलें. कशें वाडलें? सर्वेस्परा सांगाता रावतना वाडलें. पोटभर जेवतले ते दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतात, भुकेन मरतले ते आनीक कश्ट वावंट काडिनात. वांजडी जावन असली 7 पावटी आवय जाता. पळया, म्हळ्यार फळां बरी जातली, फोळ दितली, गर्भाचे पोळी आशिर्वाद जातले. पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. सबार पावटी जायतीं भुरगीं आवय बापूय पळयनात, दुखांनी घालतात. सर्वेस्पर मरण धरता आनी जिवीत दिता. पोंडाक देंवयता, थंय तावन वयर काडटा. दुर्बळ काय धरता, ग्रेस्त काय दिता. धरणी शेवटीत आनी उबारता. म्हळ्यार कितें? ह्या प्रवाद्याक जाल्लो अनुभव तो बरयता. सर्वेस्पर हे सकड करता. म्हळ्यार ताचे एक काळजाचे अत्रेक तो सांगता. मरण तो पळयता त्या जिवितांत, जिवीत पळयता. तो मरण धरता वय आमकां जिवीत दिता. पोंडाक देंवयता आनी पूण तो वयर काडटा. तो दुर्बळ काय धरता, ग्रेस्त काय दिता. धरणी शेवटीता, ओकून उबारता. तर आज आमकां असो अनुभव जाला जाल्यार आमी देवाच्या मोगाक फाटीं येजय. आमी मरणाच्या स्थितीर आसा, जिवीत क्रिस्तांतय फाटीं येवया. पोंडाक देवलो अनुभव जाला, तो आमकां वयर काडटा, ताचेर फाटीं येया. दुर्बळ काय आज आमकां आसा, बिझनेस लॉस जावन कितें सकड होगडावन घेतला, तो आमकां ग्रेस काय दिता, ताचेर फाटीं येया. तो सुधरणीक शेवटीता, आंकारी गरविजाची जाल्यार पूण तो तुका उखलता मोगान, शास्त्रीक मोगान. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो वयर उखलता, गरिबांक वयरांतली वयर काडटा, कुंवारांमध्ये तांकां बसयता, मानाचें सिंहासन जणेकल्याक नम्यार दिता. वय मोगाचे भाव भयणीनो, सर्वेस्परातय आमचें काळीज संतोसूंक जाय. कित्याक तो सर्वेस्परो आमकां आशिर्वादान भरता. ताचो मोग ताणें मोरयेतय दाखयलो. आनी आज आमी वाचलें वाचप, निमाणें उतर, मोरयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरल्यो. शी केप्ट एवरीथिंग इन हर हार्ट. आनी तिणें कोणाक ब्लेम करूंक ती वचोंक ना. त्या खातीर तुमी पळया, पोत हरशांचे बरी ते जेरुसलेमा गेले, परबे गेले, परबे गेल्ल्या कडे पोत सुकलो. तांणी चिंतलें कितें म्हळ्यार 1 वर्स तो गेल्लो फाटीं येता. आनी सकड सांगाता आसता, तर त्या सांगाता वरवीं भुरग्यांचे एक जमत सांगाता आसता येतात. पूण 3 दीस उपरांत तांकां कळटा जेजू येवंक ना, जेजू फाटीं रावला. फाटीं रावले ताणें आवय बापायक सांगोंक ना, आवय बापायक कळीत ना. आनी ती आंकांतान बुडोवन बरोवन फाटीं देवाळाक खंय त्या क्राउड म्हळ्यार जणांमध्ये सोदचें तितलो लोक. पूण जाल्यारय ती दैरान येतात. देवाळांत येवन चिंतलें पडना, देवाळांत वचून मागया, आमचो पूत भायर पडलो, भायर देवाळांत आसा पूत. कित्याक पुतूस देवाळ जावन आसा. मोरयेक कळ्ळें थंय, ती एक आवय सहज जाल्लें तिचें उद्गार. पुता तुवें आमकां कितें अशें केलें? आमी आंकांतान भरले हांव आसलें, हांव तुजो बाप्पा आनी हांव सोदून आसलें हांव.
तो जेजू म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका सोदलें, हांवें देवाच्या घरा असो जाय म्हण तुका कळीत ना काय. तो उडास करता मम्मीक, देवान तुका दिल्ली बसवणी. हांव सादारण भुरगो न्ही, पूण म्हाका एक मिसांव दिलां. पण ही उतरां पळया, पुता ही तिच्या काळजाचे पवित्र काळीज, निष्कळंक काळीज, एक आवयचें काळीज. पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडखं दितून तुका सोदून आसलें हांव. ताणें जाप दिली कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. तो रिमाइंड करता देवाची बसवणी. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय, हें म्हज्या बापाचें घर म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयल्या उतरांचो अर्थ तांकां जालो ना. मागीर जेजू जेरुसलेमाक येता, ह्या देवाळा विशयांत उलयता, तो देवाळ म्हणून तो सांगून दिता. थंय सुकडापें करता तो. उपरांत तो फाटीं आयलो, कित्याक भुरगो तो तांकां विधेय जावन जियेलो, काल जावन जियेलो, पूण ताच्या मातयेन ह्यो सरसंगती अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरयेक देवा थंय आसलो विशेष मोग. जो आमकां एक 14 या 16 वर्सांची चली ती मागण्यांत आसली. अन्ना आनी जुकीमाक देवान दिल्लें देणें, तसल्या किरकोळ रसनेक देव दर्शन दिता. आनी पळय त्या दर्शनांत आमकां कळीत आसा की तें सकट घडटा. पवित्र आत्मो सांगता, नामान करता, तूं आवय जातली, जेजू म्हूण नांव दितलें, सकट सांगता. तर मोर एकच सवाल विचारता, हें सकट सारकें, पूण काजर जायनाशिवाय भुरगें जावंक साद ना. तितली नॉलेज तिकाय आसली. आनी हांव गर्भेर जालें म्हळ्यार लोक सोरताय म्हाका ना. तो गब्रियल बुडवो सांगता, तुजी संबंदीण पळय एलिझाबेथ, वांज ती, तिका कळीत आसलें वांज म्हूण, भुरगीं जायनात म्हूण कळीत आसलें. ती आतां 6व्या म्हयन्याचे गर्भेस्त. केदार इतलें आयकलें मोरयेन, मोरयेचें काळीज मोगान भरलें. मोरयेचें देव कितलो व्हरतो, म्हणजे छिप्पावरनी व्हरतो देव. देवाचो मोग अगणित विचित्र, समजूंक सोगोंक जायना कोणाकी. त्या मोगान ताणें म्हाका ह्या किरकोळ 4 दसेक विसलां. त्या खातीर ती काळजांत हांव सांगता, तुज्या उतरा प्रमाणे जावं हांव तुजी सेवाकी, तुजी चरण दासी. हुई मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगान ती कालती जाता, मोगान ती देवाक विधेय जाता, मोगान जेजूच्या देवाच्या मोगान ती भरता आनी तिचो मोग व्हरतो जावन आसा. आनी त्या दिसांत हांव ती काळ जावन एलिझाबेथी कडेन येता, थंय रावता, सेवा करता. तिचें थंय आसलें कालतेपण, तिचें थंय आसलें विधेयपण, तिचें थंय आसलें समर्पण, तिचें थंय आसलें प्रामाणीकपण, तिचें थंय आसलें देवासपण वर्तें जावं पावता. देवाच्या उतराचेर ती बरोबर वचता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी थंय हांव ती जेजू खातीर आपणाचें सगळें जिवीत जियेता. सबार जण सांगता, तुज्या पुताक पिशें लागलां, तुजो पूत अस्कत जाला, जाल्यार एक काळजान तिच्या मोग. सगळ्या लोकांक ती दुरसाना. जुदेवांक ती शिराप घालिना, ह्या जाकांक पिलाताक ती कितेंच फाटीं उलयना. पण आमी पळयत इसाया प्रवाच्या ग्रंथांत वाचता, हांव बकऱ्याक धरून मारूंक व्हरतल्या बकऱ्या बरी, कातरूंक व्हरतल्या बकऱ्या बरी ताका व्हेलो. तर मोरयेक तसो अनुभव जालो न्ही. तर तिच्या काळजान कथावीण काळीज, निष्कळंक काळीज, एक दुबाव ना देवा वयर, एक शेड ना लोकां वयर, एक कितेंच द्वेष ना, मोसोर ना, आगे ना, झगडे ना, फुटीफोड ना तिचे थंय. तिचे गूण, तिचे शेगूण आज आमकां ते आशिर्वादीत जावन दीत. आमी मोरयेची भुरगीं, तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, मागता हांव तुजी ससाय, वायटा विघ्नांतले तूं आमकां राखताय. वय ही उतरां संपी. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या, वय आमचो काळजाचो गोंडो. मोरी देवाचो मोग जावन आसा. मोरी आमकां निदर्शन, त्या खातीर सांग पावलो भारी एक सुमित रितीन सांगता. पयलो आदाम आनी दुसरो आदाम. पयलो आदाम कितें जालो? तो अविधेय जालो. पयली येव पडली, पूण दुसरो आदाम विधेय जालो आनी तो जैतेवन जालो. आनी देवान तसो मोग आमचे वर वतला म्हूण 5व्या वासवरान 6व्या वासवरान रोमाकारा बरयल्या पत्रांत सांगता. तर आज मोरयेचे अवकार, मोरयेचे निष्कळंक काळीज पेस्त आचरण करतना आमची काळजां दारुणायची न्ही, मोगा बरीत जावन दीत. झगडे, हगे, मोसोरो हे सकट द्वेश सांडया. मोगान आमी भरया.
जाओ बापय लागीं जी उलयनात उलया, गोबयला रागांत आसात राजी जाया, सेल्सा माराकडे रागांत आसात राजी जाया. क्रिस्तचो मोग आमकां तक्षिता, विधेय करता. जेजू सांगलें तूं वेदीक काणी भेटूंक येवचे पयलें बाबा कडेन राजी जा, म्हळ्यार मोगान तूं वच. मोग मात्र सर्व फोड करूंक शकता. मोग सर्व सोंसता. पहिल्या कोरिंथांक बरयल्या पत्रांत 13व्या वासवरांत आमी आयकता. तर आज आमी ह्या निष्कळंक मोरयेची परबाचारण करतना आमी मोगान बरोवप आमकां देव कृपा दिवं दी, अभिषेक करून दी आनी आमकां ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हण आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा तुका अर्गां व्हडपणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. अशा दिसा मोरयेच्या निष्कळंक काळजाचे फेस्त आमी आचरण करतना तिच्या काळजा सारकें आमचें काळीज कर. जेजू तुज्या गोविंद काळजाच्या मोगान मोरयेच्या निष्कळंक काळजा बरी त्या गुणांनी शेगुणांनी जियोवंक आमकां कृपा दी. तिचे बरी विधेय जावंक समर्पण जियोवंक, तिचे बरी देवाच्या उतराचे भरोसो धरूंक कृपा दी. मोरये सगळ्या संवसारा पासून माग बाये जेजूच्या नांवान जैत उतरान बलके रक्तान सुडका. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो, तुमकां सांबाळो, तुमकां राखूं. तुमकां सर्वांक भाग्यवंत अवकार मोरयेचे निष्कळंक काळजाचे परबेचे शुभाशय हांव पाठयता. आनी संदेश जाता तितल्या लोकांक तुमी मुखार करा. म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसावा खातीर मागा. देव बरें करूं.